डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्साच्या अंडर हे बिझनेस रूल्स एलोकेशनान एक अमेंडमेंट केला. Post facto approval for the rules of admission of the postgraduate degree and diploma courses of the Goa University at the Goa Medical College, Rule 2024. Okay. Third is an appointment of the assistant mining engineer, junior geologist, junior mining engineer, head surveyor and field surveyor on the contract basis on the Directorate of the Mines and Geology till the filling of new post. टोटल पोस्ट जे आहा पळय न्ही रे 2 आणि 1 3 आणि 7 10 10 आणि 5 15 पोस्ट सगळे मेळून कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचे टील द फिलिंग ऑफ न्यू पोस्ट. Proposal of the filling of the one post on the assistant professor in psychiatric nursing on contract basis in the Institute of the Psychiatric and Human Behavior Bambolim for the period of 1 year or the till the filling of the permanent post. ताज्या उपरांत अमेंडमेंट फॉर द डम मायनिंग पॉलिसी एक ल्हानसो रेक्टिफिकेशन करपा खातीर अमेंडमेंट केल्लो आसा. डम पॉलिसी जी सुरू जाल्ली आसा तेच्या खातीर स्ट्रीमलायन करपा खातीर. ओके. क्रिएशन ऑफ द 2 रेग्युलर पोस्ट फॉर द डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्युशन्स एंड अंडर 2 रेग्युलर पोस्ट इन द डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्युशन अंडर द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन नवीन पोस्ट केल्ले आसा. Proposal for the creation of the 6 additional posts of the senior scale officer in the superintendent of the police of the Goa Police Service in the Goa Police Department. It is an approval of the engaging services of the Dr. D. Antonio, the principal of the Goa College of the Veterinary and एका कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आमी घेतला. नवीन वेटरनरी कॉलेज जी सुरू करता तेच्या खातीर ती कॉलेज सुरू करपा खातीर प्रिंसिपल म्हणून घेतला. इट इज एक्स रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम बायसून ते हाडला स्पेशली ताका कॉलेज ओपन करपा खातीर. डी एंटोनियो गोंयान कसो मेळटलो? इट इज एन प्रिंसिपल पोस्टाचेर जायना. वेटरनरी कॉलेज पयलेच फावटी सुरू करता. तिको एलिजिबल कोण मेळटलो? डिजिटल पोस्ट फॅक्टो एक्सपेंडिचर सँक्शन बिजनेस कॉमर्स कॉलेज पेडणेची जी हे केल्लो त्या कामा खातीर. दीस इज ओनली डिसिजन मार्चान म्हणून सांगलें मरे फाटलें. तूं येवंक नाशिल्लो दिसता. इको सेन्सिटीव झोनाचे आमी टायम टू टायम जे आसा पळय न्ही ही तांकां करस्पॉन्डन्स सुरू आसा. तेजे मिटिंगूय आमचो मिनिस्टर कंटिन्युअसली वतात. तेच्या कडेन आमचो डेप्युटी डायरेक्टर जो आहा पळय न्ही हो कंटिन्युअसली उलोवप सुरू आहा. तेंच्या कडेन सोल्युशन येतलें. ना तो डॅट इज तो होल्ड खंयसर तसो जावचो ना. इट इज कशें आसता सांगता तुका हांव. जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टेम्पररी जे थोड्या पिरियडा खातीर घेता पळय न्ही ह्या 2 म्हयन्या भितर प्रोसेस चालू उरतलो. प्रोसेस स्टॉप जायना टील मार्च पर्यंत. आत्तां डायरेक्ट कोणाक घेवचें ना. बट बाकीची एडवर्टायजमेंट बाकीचो प्रोसेस खंय स्टॉप जायना. घेतले म्हणून तुका म्हणटा इट इज अ प्रोसेस. ह्या 2 म्हयन्या खातीर जर कोणाची जर आसत जाल्यार ती प्रोलॉंग करता. मार्चा उपरांत वयता. न्यू रिक्रुटमेंट ओन्ली. परत एकदां सांगता तुमकां आत्तां जर 2 म्हयन्यांक कोणाक जर घेवपाचो आसत जाल्यार तो मार्च पर्यंत एकदां तेजी अपॉयंटमेंट एप्रिलान वता. बट प्रोसेस खंयचोच बंद जायना. ती थोड्या पेपरांनी जशें कितें प्रोसेस बंद जाल्यार केल्लो. आतां स्टाफ सिलेक्शनाचो प्रोसेस सुरू आसा. हेजो न्यू रिक्रुटमेंटाचो प्रोसेस सुरू आसा. डील फील आफ्टर द मार्च. इम्पॅक्ट कसो आसता ह्या 2 म्हयन्यांक तेजो फायनान्शियल इम्प्लिकेशन जे येता पळय न्ही ते येवचे न्ही इतकोच आसता तेजो. प्री बजेट मिटींग कशें आसता तांचो प्रोसेसान आसलेले जे तांकां कंटिन्युअस जाय आसता पळय न्ही ते स्पेंड करपाक तांकां कोणी आडोवंक ना. आयक 2 गजाली. ऑलवेज जे हे काडटात पळय न्ही सर्कुलर जो काडटा पळय न्ही तो सर्कुलर जे थोडेशे एक्सपेन्सीस जाका आमी म्हणटा रुटीन एक्सपेन्सीस आनी रेग्युलर लागपी एक्सपेन्सीस हे खंयसरूच जो आसा पळय न्ही तेजे रेस्ट्रिक्शन्स येयनात. म्हटल्यार मार्च फेब्रुवारी आनी मार्च हेका एडिशनल एक्सपेन्सीस जर कसले आसत जाल्यार तो कंट्रोल कर म्हणून काडलेलो सर्कुलर.
ऑलवेज मार्च फेब्रुवारी मार्चान अशा पद्दतीचो सर्क्युलर हो एवरी इयर हो येताच. 16 फायनान्स कमिशनाचें सगळें प्रिपेरेशन जाल्लें आसा. ऑलवेज फाल्यां तेच्या समोर प्रेजेंटेशन करतात. हय, इट इज गोईंग ऑन. तांच्यांनी प्रपोजल आपलो सबमीट केला. ओके, इट वील गो बिफोर द कॅबिनेट एंड देन इट वील एप्रूव. No, it is not discussed today. जातलो. It is under process. मागीर आसतलें परत मार्चांत, परत जुलयान नंतर आसतलें. ते हॅप्पी ना हॅप्पी हांव कितें करता. थँक्यू.